नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजे 20 सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। स्टिंग ऑपरेशना आड काँग्रेस पक्षान केले कागाळ नोंद, आम आदमी पक्ष जबाबदार, काँग्रेसीचो आरोप। पिंक बूथ थारतले आकर्षक केंद्र, गोंयभर पिंक बूथ उबारपाचें काम नेटान। आता खबरो विस्तारान। गोंय विधानसभा वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार शेनवारा सांजे 6 वरांचेर सोंपलो। त्या उपरांत मतदानाच्या दिसा म्हणल्यार 14 फेब्रुवारीक सांजे 6 वरां मेरेन राज्यांत कलम 144 लागू जातले। ह्या काळान 5 वा त्या परस चड व्यक्ती एकठांय येवपाक, मिरवणूक वा रॅली काडपाक तशेंच कोनसो बसका घेवपाक बंदी आसतली। जिल्लोधिकाऱ्यांनी हे विशींचो आदेश जारी केला, पूण हो आदेश वेंचणूक अधिकारी आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक खातीर लागू नासचो ना। सोमारा जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर वेंचणूक यंत्रणा सज्ज जाल्या। बायलांची सुरक्षा दोळ्यां मुखार दवरून बायलां खातीर खास पिंक बूथ संकल्पना राबयल्यात। गोंयच्या साबार मतदारसंघांनी हे पिंक बूथ आसतले। पिंक बुथाची खाशेली रचना सोमारा बायलांच्या आकर्षणाचे केंद्र थारतले। दिवचल, सांखळी आनी मये मतदारसंघांत दरेका 3 पिंक बूथ उबारल्यात। मये मतदारसंघांत बूथ क्रमांक 6 आनी 22 तशेंच हेर मतदारसंघांनी 34 हे पिंक बूथ उबारपाचें काम चालू आसा। हिमाचल प्रदेशान अशे तरेच्या प्रयोग राबिल्ले, त्या उपरांत गोंयांत ही संकल्पना राबोवपाचो निर्णय घेतलो। गोवा इलेक्शन कमिशनरान 1-2 वर्सां जाली सुरू केल्ले आसा पिंक बुथाची थीम। सो ह्या पिंक बुथाचे इम्पॉर्टन्स म्हणजे बायलांक सेफ इलेक्शन वोटींग करपाक मेळपाचें आनी उमेदीन वोटींग करपाचें। तशेंच मेन म्हणजे डेकोरेशन, पिंक ड्रेस, जो इलेक्शन स्टाफ येतलो तो सुद्दां पिंक ड्रेस घालून येतलो, तेन्ना एक मातशें बरें सगळ्या लोकांक बरें दिसपाक, स्पेशली बायलांक उमेद येवपाची वोटींग करपाक। त्या खातीर हो येंदाचो म्हाजो पार्ट नंबर 26 पिंक बूथ। 14 फेब्रुवारीक लोकशाहीचो सुवाळो, त्या निमतान मतदान करपी जोडप्यांक बार्देश तालुक्यांतल्यान हॉटेल, रेस्टॉरंट आनी शेक धन्यांक खासा सवलत दिल्या। विधानसभा वेंचणूक आनी व्हॅलेंटायन डे एकाच दिसा आयिल्ल्यान मतदान करपी जोडप्यां खातीर हॉटेल धन्यांनी ही खासा ऑफर दवरल्या। मतदानाच्या 2 दीस पयलीं आमच्या उमेदवारांक बदनाम करपाचे यत्न कांय विरोधी पक्षान चालू केल्यात, अशी कागाळ काँग्रेसी वेंचणूक आयोगान केल्या। आरपी कायद्याच्या 126 कलमा खाला काँग्रेसीन ही कागाळ दाखल केल्या। भाजप आनी आम आदमी पार्टीन आमच्या 3 उमेदवारांची बदनामी चलयल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान केला। वेंचणूक आयोगान हाचेर लक्ष दिवन योग्य ती कारवाय करची, अशी मागणी तांणी केल्या। काँग्रेसीन केल्ले कागाळीची दाखल घेवन योग्य ती कारवाय करतले, अशें आश्वासन वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिलें। Our President of Goa, Girish Chodankarji, and myself, and Sunil Kautankar, our General Secretary, we have come to the Chief Electoral Officer and we have filed a complaint to the Chief Electoral Officer under the RP, the Representation of People's Act, Section 126. A gross violation has taken place in Goa to derail the election process
and not to allow free and fair elections. There is an attempt, a conspiracy that has been hatched by Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party to see that the Indian National Congress is defamed, and with malified intention, using fake, doctored, edited, morphed videos, a news channel called Hindi Khabar has broadcast after the silence period starts in an election 48 hours before, that is at 6 p.m. today. All campaigning ends. Nobody should go to the media. Nobody should influence the elections. But this conspiracy, a conspiracy has been hatched by Aam Aadmi Party and Bharatiya Janata Party to defame three people: Mr. Sankalp Amonkar, Mr. Savio De Silva, Mr. Avertano Furtado. Whatever has been leveled against the candidate. How are you looking into this issue? Like there is a clear direction under Section 126 of the Representation of People Act 1951. We have instructed District Election Officer North to initiate proper legal action. On that? Yes. They were trying to take press conferences and all. They were not permitted, it seems, so not allowed or something because of that this is over. Timing. See, issue is that like right now it is a silence period. Correct. The law is applicable for everyone. Yeah. So there is no question of giving anyone permission or anything, which is nothing permitted in law. Yeah. 126 RP Act is very clear, and this is what on the basis of complaint some action has been initiated. No, but elections, voting is another one within a day time now, sir. So how sooner this report or whatever action would be taken? Any this like it should be done soon as possible? Yes, already the matter has been escalated to Election Commission, and this one, the video from the YouTube, it will be taken down hopefully. Like there is a clear code of conduct by the social media platforms. Initiated to, there is a standard operating procedure for such kind of matters. So we have already sent it to Media Division. That already District Election Officer North has been instructed to initiate action against this. It's this thing. There is a clear 126 RP Act. I would request all of you to go through it. Yeah. So we have initiated action under that particular section. स्टिंग ऑपरेशना आड आयतारा काँग्रेस पक्षान कागाळ नोंद केल्या. काँग्रेसीन आम आदमी पक्षान हे स्टिंग ऑपरेशन खातीर जबाबदार थारला. ताणी पणजे पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केल्या. आम आदमी पक्षाचेर सुनील कवठणकर आनी अविनाश तावारीस हांणी फोग काडला. म्हापशे कुचेलच्या खणपावड्यार मतदारांक पयशे वाटप आयिल्ल्या एका मनशाक भरारी पंगडान थंयच धरलो. ताचे स्कूटरींतल्यान सुमार 11,000 रुपया जप्त केले. हे घडणुके उपरांत शेळप्यां कुचेले वाठारांतली लायट अनवळखी मनशान बंद केली. गोयच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जो तो राजकीय पक्ष स्वबळाचेर वेंचणूक जिखपाचें उलोवपाक लागला. गोंयचो मतदार राजा आपणाकूच भोवमतान वेंचून दितलो असो विश्वासूय हे पक्ष व्यक्त करता. गोंयच्या राजकारणांत भाजप आनी काँग्रेसी सयत हे राष्ट्रीय प्रादेशीक पावड्यावेले पक्षांनी बरोच नेट धरला. प्रामाणीक आसून लेगीत जाची कदर पक्षान केली ना ते कार्यकर्ते ह्या वेंचणुकेक फोग काडटले हें मात खरें. हे फाटभुंयेर गोंयच्या राजकारणाक परत एकदा फुटाफुटी राजकारण जातलें अशें दिसता. 2017च्या वेंचणुके मेरेन गोंयांत एकाच पक्षाक भोवमत मेळून सरकार स्थापन करपाक जमिल्लें ना अशें गोंयच्या राजकीय इतिहासाचो नियाळ घेतल्यार स्पश्ट जाता. 2012त मनोहर पर्रीकाराचे भाजपाचे सरकार सोडले जाल्यार खंयच्याच पक्षाक आजवेर चड सिटां मेळप शक्य जाल्लें ना. हो पळयात ताचो नियाळ. 1990च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक 20 सिटां मेळिल्ली आनी काँग्रेसीन सरकार घडयिल्लें.
1994च्या विधानसभा वेंचणुकेत परतूय काँग्रेसीक 18 सिटां मेळिल्लीं आनी उपरांत काँग्रेसीचें सरकार स्थापन जाल्लें. 1999च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक 21 सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत काँग्रेसीचें सरकार स्थापन जाल्लें. 2002च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक 12 सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत भाजपान सरकार स्थापन केल्लें. 2007च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक 16 इतकी चड सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत काँग्रेसीचें सरकार स्थापन जाल्लें. 2012 वर्सा भाजपाक 21 सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत भाजपाचें सरकार स्थापन जाल्लें. 2017 वर्सा काँग्रेसीक 17 सिटां मेळिल्लीं. मात भाजपान मगो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी अपक्ष आमदारां कडेन युती करून भाजपाचें सरकार स्थापन केल्लें. आजवेरच्या गोंयच्या राजकारणाचो नियाळ घेतलो जाल्यार दर वेळा युती करूनच सरकार घडोवपाचो यत्न दर सरकारान केला अशें दिसून येता. गोंय म्हणलें की अस्थिरता, अस्थैर्य अशे तरेचें एक वातावरण पसरलां आनी तुमी जाणात सगळे गोंयाक लागूनच एंटी डिफेक्शन लॉ जाल्लो. इतले लोक हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा उडक्यो मारताले की गोंयचें नांव राष्ट्रीय पातळीचेर बदनाम जालें. आनी अजुनूय आमी फाटल्या वेळार पळयलां जवळ 12 आमदारांनी ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडकी मारल्यो. आनी अशे तरेचें आतां येवपी 2022चे वेंचणुकेनूय अशेंच घडटलें अशे तरेचें एक अनुमान राजकीय निरीक्षक काडटात. ताजे अर्थ इतलोच आसा की गोंयांत चड पक्ष आयल्यात. भायल्यान आम आदमी पक्ष आयला, ताजे नंतर तृणमूल काँग्रेस आयला आनी इतलें जालां की भारतीय जनता पक्षान जिखून येवपी उमेदवार म्हणून जे कितें कन्सेप्ट तयार केलो आनी इतलेंच न्ही तर भारतीय जनता पक्षाक येन केन प्रकारेन गोंयान भितर जिखून येवपाचें अशें वातावरण आसा. ताका लागून अशें दिसता की कोणीय जिखून आयले जाल्यार हांगच्यान थंय उडक्यो मारतले आनी अस्थिरता वाडटली फुडल्या वर्सान अशें तरेचें वातावरण आसा. पूण म्हाका एक वेगळें कितें तरी सांगपाचें ह्या संदर्भात हें की लोकांक एक जाणविकाय निर्माण जाल्या ही अस्थिरता सोंपोवपाक जाय. ही अस्थिरता सोंपोवपा खातीर कांय घटक आमी पळयतात. फॉर एग्जाम्पल कॅथलीक चर्च आतां सांगपाक लागला की तुमी मतां फुटूंक दिनाकात. मतां फुटपा खातीर वेगवेगळी तरेची कर्तुबां आतां चालू जाल्यात, ती बंद जावपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता अल्पसंख्यांक आतां मतां फुटपाचे नदरेन विचार करना. तो सारको एका अर्दान मत दितलो आनी दुसऱ्या अर्दान जाला की सत्ताधारी पक्षानूय एक धुसफूस अस्वस्थता आनी अशांतता निर्माण जाल्ली आमी पळयतात. थंयय बी बऱ्याक उमेदवाराक जिखून हाडचे, आमचे कोणे तरी पक्षान सांगलें म्हणून मत दिवचें न्हय अशें तरेचें एक वातावरण आतां आसा. ताका लागून म्हाका दिसता मतां ह्या वेळार सुरळीत बरे तरेन एका चॅनलायज जातली आनी लोक 2-3 गजाली चिंततले. एक चिंततले म्हणजे बरो उमेदवार आसचो, तो शिक्षीत बुद्धिमान आसचो, तो धरसोड वृत्तीचो आसचो न्ही. आमी पळयलां फाटल्या वेळार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स ताणें कितल्यो पक्ष फक्त 1 म्हयने भितर सोडले आमकां ताजें कळना. ताका लागून काँग्रेसीन ताका पेल्यान दवरला आनी एक बरें वातावरण गोंयांत निर्माण जालें की फुटिराक आमी तिकेटी दिवचे नात अशें काँग्रेसीन जाहीर केलें. म्हणून म्हाका म्हणटा बुद्धिमान जाय, कौशल्यपूर्ण जाय, तांचे कडेन एक बरे तरेची कायदे येवचे, गोंया विशीं कळवळा अशे लोक येवचे. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार अशे तरेची आबुजादपणां, राजकीय निसंतानपणां फुडल्या वेळार जावचें न्हय हाजे खातीर मतदार सादूर रावन विचार करून मतदान करतलो. म्हाका दिसता ह्या वेळार जरी वातावरण अस्थिरतेचें आसलें तरी मतदार खूब सादूर जाला आनी तो बऱ्या तरेन मतदान करतलो. युतीचें सरकार केल्या उपरांत ताका उडोवपाचें राजकारण ह्यान पयलीं गोंयांत घडलां. प्रतापसिंह राणेन राती सोपूतविधी घेवन सरकार बदलला जाल्यार मनोहर पर्रीकराचें सरकार दिगंबर कामतीन भाजपाक राम ठोकून उडयल्ल्याची घडणूक गोंयच्या राजकारणांत जाला. गोंयच्या राजकीय मळार आजवेर फोडाफोडीचें राजकारण सदांच चर्चेंत रावलां. गोंयच्या राजकारणाचें चित्र काडप तितलें सोंपें न्ही हें मात राजकीय तज्ञां सयत राजकीय पक्षांनी लेगीत मान्य केला. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेन गोंयकारांनी सगळ्यांत व्हड फुटाफुटीचें राजकारण पळयलें. ह्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक 13, काँग्रेसीक 17 म्हणजे सगळ्यांत चड सिटां, अपक्ष 3 सिटां जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाक 3 सिटां मेळ्ळी. ह्या निकाला उपरांत म्हणजेच ह्या रिजल्टा उपरांत सरकार कोणाचें घडटलें हाचो मात लेगीत दुबाव नाशिल्लो. कारण गोंयकारांक आनी राजकीय तज्ञांक दिशिल्लें की साधारण सरकार हें काँग्रेस पक्षाचेंच जातलें. मात तेन्नाचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. ते गोंयांत आयले आनी ताणें भाजपाचें सरकार घडोवन दाखयलें. भाजपाचें सरकार घडल्या उपरांत लेगीत काँग्रेसीच्या 10 आमदारांक तांणी फोडले आनी परत एकदा भाजपा पक्षाक घटमूट केलो. सांगपाचो मुख्य हेतू म्हटल्यार गोंयांत फुटाफुटीचें राजकारण तशें मोठें आनी नवीन न्हू. फुटाफुटीचें राजकारणाचो अणभव गोंयच्या विधानसभा वेंचणुके वेळार जायत्या वेळार दिसून आयला. आतां सोमारात 2022ची विधानसभा वेंचणूक जाता
ह्या विधानसभा वेंचणुकेत जायते पक्ष वेंचणुकेच्या मैदानात देवल्यात. ह्या फावटी आपल्याकूच भोवमत मेळटले अशें जायते राजकीय पक्ष सांगपाक लागल्यात. मात सगळे राजकीय चित्र पळयल्यार ह्या फावट लेगीत खंयच्याच पक्षाक भोवमत मेळचें ना हें चित्र स्पश्ट जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन मनोज आरोलकरा वांगडा रिपोर्टर रश्मी नरसे, पणजेच्यान. मनोहर पर्रीकाराच्या मरणा उपरांत गोंयच्या विधानसभेची ही पयलीच वेंचणूक. गोंयच्या आज मेरेनच्या ह्या अस्थिर राजकारणाचो सुवार्थ साधून ह्या वेंचणुकेत केन्नाच न्ही तितले पक्ष आपले नशीब आजमावपाक देवल्यात. भाजपा आनी काँग्रेसी सयत आम आदमी पक्ष, तृणमूल पक्ष, शिवसेना इतकेच न्ही जाल्यार तांच्या सयत रेव्होल्युशनरी गोवन्स, गोवा फॉरवर्ड पक्ष हे प्रादेशीक पक्ष सर्तीत आसात. ते भायर पक्षान तिकीट दिवंक नाशिल्ल्या बंडखोराचें आवाहन आसाच. अशा परिस्थितीन ह्या वेंचणुकेत खंयच्याच पक्षाक भोवमत मेळचें ना अशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता वेळ झाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. वेंचणूक तोंडार पावल्यात देखून मतदारांक पयशे वाडपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. केप्यां असोच एक प्रकार घडलो. मतदारांक पयशे वाडपाक आयिल्ल्या बाबू कवळेकाराक काँग्रेसीच्या एल्टन डिकॉस्टान रंगी हात धरलो. एल्टनान जाप विचारली तेन्ना बाबू कवळेकारान स्कूटरी वयल्यान पळ काडलो. उपरांत एल्टनान आपले गाडयेंतल्यान बाबूचो पाठलाग केलो. ह्या प्रकारा उपरांत थळाव्या लोकांनी बाबू कवळेकाराचेर कारवाय करपाची मागणी करीत पुलीस स्टेशनाचेर धांव मारली. चौदा फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन डे. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्याच दिसा गोंय विधानसभेची वेंचणूक आसा. गोंयांत भाजपा आड काँग्रेस हांच्या मदीं मुख्य लढत जावपाची आसली. तरी आम आदमी पार्टी आनी तृणमूल काँग्रेसीक लागून रंगत वाडल्या. व्हॅलेंटायन डे दिसा गोंयची जनता खंयच्या राजकीय पक्षाक जनमत दिता हें पळोवन म्हत्वाचें थारतलें. फाटल्या 2 दिसांत गोंयांत राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. विधानसभा वेंचणूक कांय वरांचेर येवन रावल्या. वेंचणूक आयोगान घातिल्ली निर्बंधा प्रमाण 12 फेब्रुवारी सांजे 6 सावन 14 फेब्रुवारी सांजे 6 मेरेन प्रचाराक बंदी लागू केल्या. फाटल्या म्हयन्यात प्रस्थापीत नेत्यांनी केल्ल्या पक्षांतराक लागून हे विधानसभेची ही वेंचणूक पुराय देशभर चर्चेत विशय आसात. बारा तारखेच्यान गोंयांत वेंचणूक प्रचाराचेर बंदी लागल्या. पळयात गोमंतक टीव्हीच्या संचालक संपादक राजू नायक आनी सल्लागार संपादक शैलेंद्र मेहता हांणी प्रचार बंदिकेचेर केल्ली विश्लेशणां. प्रचार जवळ सोंपला. म्हणजे तो प्रचार पळय सोंपला म्हणटात तो सरकारी अधिकृत वेंचणूक आयोगान ठरवून दिल्लो प्रचार. म्हणजे कितें गाडयो भोंवपाक जायना, प्रचार सभा घेवपाक जायना, लोकांनी जमाव करपाक जायना हे. पूण अंदू म्हाका दिसता कोविडाक लागून ताजेर कांय प्रमाणात निर्बंध आयिल्लेच. बरोबर. म्हणटकीर तो प्रचार थोड्यो सभा जाल्यात आनी सभा सुद्दां कितले 500 लोकांचे 800 हे सगळे नियम आशिल्ले पूण हजारांनी सभा जाल्यात. आणि खरें म्हजे कोतान तरी आज हांव भोंवतालो लोकां कडेन उलयतालो, उमेदवारां कडेन उलयतालो, तांकां खबर आसा आज सांजचो प्रचार आतां सोंपला संक. बरोबर. पूण खरें काम तें म्हणटा आतां आमचें सुरू जालां. कित्याक पर्सनल ज्यो मिटींग्स आसतात बरोबर त्यो सगळ्यो आतां गाठी बिटी आसतात, सिक्रेट जावन ज्यो कितें कितें मिटींग आसात त्यो आतां सुरू जातल्यो. आनी दुसरी एक गजाल म्हणजे खूब जाण म्हणटात आतां पयशे बिशे वाडपाची जी कामां आसात ती आतां जावपाचो चड चान्सीस जाला. कितें जालां फाटल्या एक 3-4 वर्सांत पयशांची उलाढाल इतली जाल्या. वेगवेगळे प्रकल्प कितें पयसांचो एक येदो व्हडलो राजकारणान भितर सद्या हावको निर्माण जाल्लो आसा न्ही, तो पयसो आतां लोक भायर काडटले. आनीक ह्या वेळा तर अशी एक चॅलेंज अशी एक सत्ताधारी पक्षांनी घेतल्या की कशें तरी जिखून येवपाक जाय. आनी कांय म्हत्वाची जी पळय पदां असतात त्या पदाचेर लोकांक जर पडले जाल्यार राजकीय पक्षाक लजची न्ही. सो ते तांकां जिखून हाडपा खातीर राजकीय पक्ष आनी ते सगळे जाले. सत्ताधारी पक्ष जशें म्हणटा तातूंत भितर दाखले पार्टी सुद्दां आयले. पूण ह्या फावट म्हाका दिसता पयशांचो प्रभाव खूब म्हणजे पयशे वाडटलेच पूण ताचो प्रभाव इतलो सामको दिसना. गजाल म्हळ्यार लोक शाणे जाल्या. लोकांनी थरयलां पयशे घेवप पूण पयशे घेतलो ताकाच आपूण मत दितलो अशें लोकांचें कांयच ना. ताजे फुडलें हांव म्हणटा धर्म आनी जात
हाजोय प्रभाव कमी ना, सामको जाला कमी तूं जाला. पळय न्ही बार्देशांत भितर खंयच्याय अमके जातीचे लोक अमके बरोबर आसा अशें दिसना. धर्माचोय तसो दिसना, म्हणजे अमूक धर्म अमक्या बरोबर अशें एक आसतालें पळय ते ह्या वेळार दिसती पडना. लोक गोंय म्हाका दिसता आनीक गोंयचो फुडार हाका पळोवन मत दितले अशें तरेचें एक वातावरण. हे एक आदर्श सामकें आदर्श हे कित्याक हे भायल्यान जे लिडर गोंयांत आयल्यात ते जे प्रचार करतात तांचे कडल्यान आयकूंक म्हणटा ते सदांच म्हणटा की गोंयांत एज्युकेशनाचो लेवल तुमचो वयर आशिल्ल्यान हांगा जातीचो धर्माचो बाकी कडेन दिसता तसो प्रभाव हांगा आनीक एक म्हाका तातूंत जरी अशें जरी असलें आमी हुशार बुद्धिमान तरी न्ही म्हाका एक म्हत्वाची एक वायट दिसपासारकी गजाल ह्या वेंचणुकेंत दिसली आनी ती प्रचारान मुख्य गोंयचे मुद्दे कोणें काडले कांयच ना. अरे नेहरूचो इश्यू काडटात आनी अशेच कांय इश्यू काडटात जो गोंयच्या सामान्य कांयच सर्वसामान्य relevance ना. मनशाक रेलेवंट ना. ना. शहरांनी पळय शहराचें सामकें डिग्रेडेशन जालां. पार्किंग ना, कोयराचे प्रश्न सामके हाताभायर गेल्ले आसात. शिक्षण प्रॉब्लेम, बेरोजगारी हो आमी बेरोजगारी कशे तरेन हाताळटले एकाय पक्षान ताचेर ठोस भुमिका घेवन आणि दुसरें कितें जालां हाजेर मतदाराचोय बी चड विचार जाल्लो दिसना. कित्याक आमी जेन्ना मतदारा कडेन उलयताले लोकांची एक टिपिकल म्हणजे गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघान एकूच आमकां कितें जाय, सरकारी नोकऱ्यो जाय, एक्झॅक्टली आमकां कितें जाय, रस्ते जाय, विकास जाय. बरोबर. आमदाराक कित्याक निवडून हाडप? काँग्रेस आता काँग्रेस आणि बीजेपीचो डिफरन्स, बीजेपी एक प्रस्थापित विरोधी एक लाट अशी दिसता बीजेपीचे विरोध. काँग्रेस एक ऑलरेडी एक हातून गेल्या एक धक्क्यान की लोक म्हणटा न्ही हांकां मत दिलें जाल्यार बीजेपीक मत तांचे आमदार फुटतात. सो दोगूय जाणां भितर एक तरेची सावध अशी डिफेन्सिव्ह दोगूय जाण डिफेन्सिव्ह सामकें गेल्यात. दिसता. सो हे एक ह्या वेंचणुकेचे एक वैशिश्ट अशें दिसता. पूण आतां पळया प्रचार सोंपतकीर आतां म्हाका दिसता मिडियाकूय सामकी विजिलंट एक बारीक नदर दवरून वचचें पडटा की कशे तरेन फुडल्या 2 दिसांनी वाटाघाटी जाता. कारण आमी पळयतात बोवाळ करनाशिल्लो मतदार, पूण 15 दिसांत एक तरेचे लोक आतां उलोवपाक लागल्यात. एक सत्ताधारी पक्षा बद्दल उलयतात, काँग्रेसी बद्दल उलयतात, बाकी ल्हान पक्ष. सो एक तरेचो एक लोकांक एक वाचे फुटले व्हडले आतां. उद्विग्नता दिसता लोकांची, सामकी उद्विग्नता दिसता की वेचून कोणूय जायलो जाल्यार आमचें कांयच भलें जावचें ना अशें अशी एक तरेचें. frustration एक पूण दिसता. म्हाका दिसता जे आमी हो प्रचाराचो अवलोकन करतना आढावो घेतना आमी एक पॉझिटिव्ह नोटार हे घेवया की लोक विजिलंट रावतले. कितेंय जावं पयशे वाटल्यार लोक पयशे घेतले, पूण ह्या वेळार म्हाका दिसता कितें तरी एक नवें वेगळेपण ह्या वेंचणुकेंतल्यान लोकांक दितले जे गोंयचे. गोमंतकाच्यो बातम्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.